मंगलम रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पते नमः. श्री गुरुभ्यो नमः. संस्थान गोकर्ण परतगाळी जीवोत्तम मठाधीश श्रीमद विद्याधीश तीर्थस्वाम्यांक पायंपणगेनो सर्व समाज बांधवांक पायंपणगेनो जो सार्ध पंच शतमानोत्सवाचे रथोत्सव प्रारंभ जावंगेनो नासिकांत येऊन पविलसा. नासिका यो पावपासून जो उत्तराखंडांतले बद्रीनाथ क्षेत्रांतल्यान रथ प्रारंभ जालो तशीच आतापर्यंत काल रात्रीपर्यंत 10 कॅम्प जावन प्रत्येक कडेन प्रतिनित्य पूजा आणि तशीची सायंकाळार जावतली पूजा देवाक समर्पण करून आयज दिवसाक आमी फाल्या दिवसाच्यान सकाळी आमी हांगच्यान मुंबई प्रारंभ जाता आसा. मुंबईच्यान जे कसं 118 सेंटर आसा ते प्रत्येक सेंटरांत आमी पावतासाठी त्या निमित्तानं स्वाम्यानं हे रथ वच्चे जागेर केंद्रांत कशी एक विधान म्हण बद्दल सांगिल्लें आसा. त्या प्रमाणे आमी तुमकां ते रथा संगतीक 4 गृहस्थ 4 वैदिक अशी आसा ती तांकां म्हणली तसली जबाबदार दिल्ली आसा स्वाम्यानं. तशीच रथाचे परिक्रमा जागेर जे तुमगेल्या गांवांत तूं सेंटरांत पावता तुमकां म्हणलें एक स्वाम्यान एक रायसधान दिवंक न्हू ताजे प्रकार तुमकां एक नियोजीत समय निर्धार करून दिल्लो आसा. केल्या जाग्यार अर्द घंटा आसा, केल्या जाग्यार 1.5 तास आसा, अशी खंय जेवणाचें दिल्लें आसा, सायंकाळा पुजा समय दिल्लो आसा. अशी विंगड कडेन विंगडाचे सेंटरा पाविल कडेन तशी स्वाम्यान एक नियम दिल्लो आसा. त्या प्रकार खंयच्या जाग्यार आमी येवन पावता आसा त्या जाग्यार तूं खंयचे रितीन तुमी मेरवणगी की ते वाद्य पुरस्कार जावन तुमी स्वागत कर न्हू जे सेंटरा पावत आसा ते इन्क्लुडींग ताजे आमगेले सेंटराच्यान प्रारंभ जावंक न्हू पूज जाव पसून आमकां कसन टायम दिल्लो आसा ते निर्धारीत समयारीची करता म्हणून न्हू स्वाम्यान आमकां एक आशिर्वाद की आनी एक अनुग्रह की एक आज्ञा केल्ली आसा. त्या प्रमाणे आमगेले इतले वर्षात मठ संप्रदायान तूं म्हालगड स्वाम्याल दवरगे न्हू निर्धारित समय खंय भायर सरचुरो कसलेंय काम करचुरो समयाक अत्यंत व्हॅल्यू दिल्लो आसा. त्या निमित्तानं सर्व लोकां लागीं एक विनंती की म्हणून सांगलें रे तुमगेल्या गांवांत येवन पाविल तेन्ना जे निर्धारीत समयाक येवन पावत तशी आनी तशी थंयच्यान भायर सर तशी तुमी अनुकूल करून दिवका म्हणून न्हू प्रथम प्रार्थना. तशीच आमी आतां रथ घेवन आयिल्ले नंतर जे कसन तुमगेले सेंटरांत केंद्रांत येवन पाविल्ले नंतर ते केंद्राचे जापक तशी ताजी प्रतिनिधित्व तशी आडळित मंडळी ताजे सर्वान मेळ घेवन रथयात्राक जे कोण मुख्य आसा ती तांगेल्या हातान फलसमर्पण पूर्वक जे स्वाम्यान दिल्ले तसले एक जपाचे एक रजिस्टर दिल्लें आसा त्या रजिस्टराक प्रत्येक ते सायन की कोण सायनींग ऑथॉरिटी दिल्ले लोकां लागीं ते कसन सांगिल्लें आसा ते सायनींग ऑथॉरिटी लोकां लागीं ते सायन कर घेवन ते पुस्तक सहीत देवाक फलसमर्पण कर घेवन थंय ती पूज जाता. प्रसन्न पूज जावंक ते स्थानांत ते उपकेंद्रांत केंद्रांत येवन पूज घेतिल्ले नंतर ते समाजाक तांचे जापक तशी आडळित मंडळी तशी गांवच्या लोकांक सर्व लोकांक सीतापती रामचंद्रालेक सन्निधानांत रथस्थ भारती रमण मुख्य प्राणांतर्गत भरात्र सहित श्री सीतापती रामचंद्राल सन्निधानांत प्रार्थना करून प्रसाद दिता ती हाजी नियम अशीची प्रत्येक केंद्रांत गेले कडेन अशीच करता म्हणून स्वाम्यान एक निर्देश दिल्लो आसा. तशी सायंकाळारे आमी जे जाग्यार वास्तवी करता ते सायंकाळारी देवाक विशेष रितीन सायंकाळ पूज उरता. दीपोत्सव खंयचे रितीन दिपाचे पूजन करून देवाक एक छत्र चामर रुपारी दिवटी गा सेव जावी उरता. ती जाले नंतर रामरक्षा स्तोत्र की रामाष्टक की गुरुपरंपरा स्तोत्रांनी सांगूंक न्हू थंय बीची सर्व लोकांक सांगणी करून प्रसाद दिवची उरता. तशीच ते खंयच्या गांवांत पाविल्लो आसा ते केंद्रांत पाविल्लो आसा हे सर्व रितीन पळय थंयच्यान आमगेले अलकानंदाच्यान प्रारंभ जावन अलकानंदा सरस्वती न्हंय तशी गंगा न्हंय प्रत्येक देवप्रयाग गंगा भागीरथी अयोध्या तशी चलत नर्मदा नदी गोदावरी नदी अशी प्रत्येक कडेन तीर्थक्षेत्रांतल्यान परिक्रम घेवंक न्हू आमगेल्या गांवांत येवन पाविल्लो आसा. त्या निमित्तान ते रथांत आशिल्ले तसले देवाक आमी एक मनपूर्वक प्रार्थना करता पांय पडिल्ले कडेन तशी रथाक एक प्रदक्षिण घालून पांय पडिल्ले कडेन आमगेले इश्टार्थ सिद्धी जाता अशें म्हणून स्वाम्यान देवाला एक बीचे प्रार्थना करून घेतिल्लें आसा आनी तुमकां बीचे आमकां सर्वांक देवान आनी तशीच स्वाम्यान आशिर्वाद केल्लो आसा. तशीच रथाची लेंथ कसन आसा हे लेंथ लांबाई सादारण 20 फूट आसा. आडाय विड्थ सादारण 10 फूट तशीच
एत्तर आमगेले हायट कसो आसा 14 फूट आसा त्या निमित्तानं ते रथाक वच्चे जाग्यार खंय तरेचे कटआउट आनी बांदचे असले रे 14 फुटांकिंत जास्ती वयर घेतल्यार बरें जातलें थंय रथ आमकां खंयचे वास्तव्याचे सायंकाळार राबचे तसले जाग्यार भितर तसले जागो मिनिमम आमकां 12 फुटाचे असले रे अत्यंत सरळ रितीन वचून राबच्याक सुलभ जाता तशीच त्या स्थानांत राबिल कडेन खंयचे रितीन सुद्द ताजे प्राकार अत्यंत शुद्ध उरतशी आमी पळोवंक घेवपा पडटले तशीच आमकां थोडे लोकांले म्हळ्यार रथागमनाचे समयार रथाचे वतसले प्रोसेशना समयार दोनूय कडच्यान नाल्ल केळी दिवचे आरती दिवचे अशें कोणी एक मनान धरिल्लें असलें रे तांणे भावीक लोकांना ते खंयच्या सेंटरान पावता ते केंद्रान पावता तेच केंद्रांत येवंक न्हू ते तुमगेले नाल्ल केळी थंय दवर न्हू नाल्ल केळी करून घेवन वचच्या जाता जाल्यार प्रत्येकाल घरा कडेन खंयचे आरती घेवची जावं कसं नाही करच्याक आमकां म्हळ्यार समयाचे एक अभाव आशिल्ली देखून ते म्हळ्यार तेच समयार आमी हाय सरका तेच समयार पावका म्हळे बदला हांगच्यान आमकां प्रारंभ केलो 118 एक केंद्रा वचून पावचे आसा त्या निमित्तानं हे सर्व अनुकूल तुमी समाज बांधवान करून दिवका अशें म्हणून तुमगेले प्रार्थना करगे न्हू आनी तशीच रथाक येवंक न्हू पांय पडोवंक न्हू रथाची परिक्रम करगे न्हू रथाक तशी गुरुमठाक तुमगेले एक विशेष रितीन खंयचे रितीन सेव करचे आसा ती तुमी सेव करता अशें म्हणगे न्हू प्रार्थना करगे न्हू मुगेले 2 उतर देवा सन्निधानांत अर्पण करता कृष्णा अर्पणमस्तु जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम